चड करून बाणावलेकाराचे बरे दीस आयल्या अशें दिसूंक लागता. कित्याक चर्चिल जॉईन जावन जर तो बायपास ऑन स्ट्रीट्स जालो, म्हजेर इशू कसो आयलो त्या दिसा हांवें क्वेश्चन कितें म्हणिल्लें की बहुजन समाज, बारीक समाज खूब डेव्हलपमेंट केला, इन्फ्रास्ट्रक्चर केला, मुखेलमंत्र्यान सगळें बरें आहा म्हणून हांवें मुखेलमंत्र्याक क्रिटिसायज केलो आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान फातोर्डा सेक्शन बायपास ऑन स्ट्रीट्स केलो. चर्चिलान मस्का पॉलिश इतली राहिली आहे मुखेलमंत्र्याक, पूण बेनावली सेक्शन ऑफ वेस्टर्न बायपास इज नॉट ऑन स्ट्रीट. ही सत्य परिस्थिती आहा. हो म्हजो मेन कॉमेंट आशिल्लो आनी आज हांव सत्य धरना. हांव जें कितें उलयतां इट इज माय स्टँड इज विंडिकेटेड की तो खंय वचूं ताजे तर लोकांक ताजो फायदो जालो आनी जातलो जाल्यार तो खरो फायदो. पळय हांवें पर्रीकारा बरोबर सरकार केलो. आय एम नॉट एपोलॉजेटीक अबाउट इट. हांव लिपून करूं ना तो. अरे विजयान बीजेपी काडली तशें न्ही. हांवें बीजेपी बरोबर सरकार करून फातोर्डेचे जनतेक बेनिफीट केला. जो डेव्हलपमेंट तुमी फातोर्डान पळयला 2 वर्सान तो आनी 20 वर्सान करूं ना ते आमी 2 वर्सान केला. आनी दिसता हो ना त्या लोकांनी पळोवचें ना दोळे चॅक करचे खंय वचून. सो आमी जें कितें केल्लें तें आमच्या लोकांकूय बेनिफीट जाला ताजो. आनी जो फर्दर बेनिफीट जावपाचो आसलो तो चान्स गेलो तो दुसरे भशेन पळय. आतां तो जो स्टँड घेता कोण हांगाच्यान थंय उडी मारतात, थंय उडी मारून तांचे लोकांक जर फायदो जाता दॅट डील इफ दे कॅन ऑफर देन इट इज कॉल्ड अ रियल पॉलिटिकल गुड स्टॅप. ना जाल्यार यू हॅव युअर ओन पर्सनल रिजन. आय हॅव नो कॉमेंट्स टू मेक. रुलींग पार्टी असे कितले लोक येतात वतात चड करून वेन इट्स अ रुलींग पार्टी एट सेंटर एंड स्टेट पीपल विल जॉईन and it's their own wish. I've got nothing to say about that. My only thing is right time आता बेगीन ताणें जॉईन जावचें आनी बाणावलेच्या लोकांक वेस्टर्न बायपास ऑन स्ट्रीट्स करून दिवचो. आनी तें जर जालें जाल्यार आय थिंक इट विल बी अ बीग कॉन्ट्रिब्युशन टू चर्चिल जॉयनींग बीजेपी. ही शूड जॉईन फास्ट, व्हेरी फास्ट, बिकॉज थंय हुंवार येवचे पयलीं जावचें.